सो आई बसला हांगा फणस कापपाक. आयज करया उदघाटन. पळया वास सुटला, पिकला बरें. हय चल काप. तितून काप. ती आतां उठलो न्हू रे. हय रसाळे आं कापानी. पिकला मगे. हय बरें स्वीट आहे आं. स्वीट आहे खूब. हें पळय तुका जाय रे. राव रे. सो इतलें आमकां खावपाक जावचें ना. सो हाफ कट करून न्ही आमच्या नेबराक दिता. बरें न्ही गे. हांगा मातशें पिड्ड्यार जाला. हें कट कर गे. हें दी ताका. हें कट करून दी. हांगा मातशें सकयल न्ही हें जाला पिड्ड्यार जाला. बरें आहा तें. मम्मी म्हटलें हें कट कर म्हटलें. हें बरें आहा. सो हें ताका दिवया न्ही गे. सावकास दी रे. व्हरून दी आनी दिवन यो बेगिना. ते बसशील. हो न्ही तेंगेर वयता भितर बसता खेळपाक. सो हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सकाळ झाली, च्या पिली, वार आता. सदा रुटीन तेच रुटीन न्ही गे. एकदा स्कूल स्टार्ट जालें की मागीर बिजी रुटीन सामकें. वाज सकाळी उठपाक. तो म्हटलं आयज फणस कापया. जस्ट आमी च्या पिवन जालें आयज. काय ना कालचे मातशें शीत आसलें शिताक फोड्डी मारलें आनी बरें दी गे. आनी हेजी बी न्ही खूब धाकटे. रसाळ म्हाका खबर आहा खूब जाणां आवडना, पण इतलें स्वीट आहा गो. बरें आहा. आनी बी न्ही धाकटेशे. हेजी करी करतात. सुके सुंगटां बी घालून न्ही करी करतात. ओके तो केन्ना करया पळय. आयज ते भिजत घालूंक जाय. पोळे करपाक वांटून दवरूंक जाय. भिजत घालूंक जाय. मागीर हें गरे काडून मिक्सरान वांटूंक जाय. बरें जाता पोळ्याचें आं. बेस्ट जाता. ओके सो आतां आमी फणस एन्जॉय करता. इतले बारीक बारीक गरे स्वीट सामके. उमटा गेले म्हणून मेळ्ळा आमकां फणस. नाल्यार ह्या वर्सा आमी फणस खावूंकूच ना. बेंगलोरा खाल्लेले आमी. कजनागेर हाडलेले ते कापा. पण तितले स्वीट नासलेले. कापा ते खाले आमी थोडे. पण हें खावंकूय दिसता कित्याक खबर स्वीट आहा. स्वीट असलें न्ही खावंकूय दिसता. इफ चेपे बी असले न्ही खावपाक इतलें बरें लागना. तशें पळय ताका धाडलेलें हांवें फणस दिवपाक. तेंच्या घरान घुसलो. आतां खेळटलो आनी येतलो. बरें तेजें ताका वाळ येता धाडले. अजून घरची कामां कांय जावंक ना. सदांच तेच. आयज हांवें ते बेडशीट काडले, वॉश करपाक घातला. न्यू बेडशीट घालूंक जाय. तो म्हटलें पयलीं फणस खावया मागीर सगळें घरचें काम करया. मागीर आनी जावचें ना. सांजचें आनी खावपाक जायना तें. आनी इतले बारीक बारीक हें पळय इतले बारीक. बरें स्वीट आहा. बी पळया बीचे करी करया एक दीस न्ही. म्हाजे पप्पा खूब आवडटले फणसाचे बीचे करी बीन केले. नाजाल्यार कितें करपाचें बरें मीठ घालून न्ही बॉयल करूंक जाय आनी खावंक जाय. बरें लागता. म्हाका इतलें आवडना तें बी. हांवें म्हटलें एक दीस करी कर सुकें सुंगटां घालून नाल्यार ओले सुंगटां घालून करी केल्यार जाता. बरें जाता. एक दीस तुमकां हांव शेअर करता. ओके तो जस्ट न्हावून आयले परत गरमी स्टार्ट. शिव जस्ट आत्ता येयलो. घरची सगळी कामां केली. मागीर झाडू मारपाचें पुसपाचें मागीर न्हाले. सो आयज जेवण कांय ना मागीर. कित्याक खबर आहा काल वांगीचे हें सुका केल्लें पळय तें आसा. आनी आयज फ्रायडे मम्मी नॉनवेज खायना. सो कोणाक जाय तें करपाचें. सो हांगासर एक रेस्टॉरंट आहा उत्तम रेस्टॉरंट म्हणून बरोबर घाल दाखयता. तेंच्यांनी म्हणजे होममेड जेवण मेळटा एक करी कितले ते. करी कितलेशे 50 रुपयाची करी न्ही आमकां सारकें 2 टायम पावता. आनी म्हणजे बरें आसता. होममेड सामकें घरगुती. थंय वचोंक जाय जेवपाक. उकडे तांदळाचें शीत इस या आमी आशुनात वच म्हटल्यार तोंड पाहिजे. आपूण बरो भाजी येता बरो. उकडे तांदूळ म्हणजे उकडे सुरे सगळें आसता थंयसर. आनी बरें घरगुती जेवण धाकटेशें रेस्टॉरंट तें बरें. आनी खूब लोक येता थंयसर आं. खूब लोक येता. ताका तुमकां श्वेता म्हटल्यार आयज करी हाड आनी भाजी हाड आनी एक फ्राय हाड म्हटलें. कितें रे तूं घरा जेव. हांव आनी पप्पा आई वयता. तूं आनी पप्पा घरा दाळ जेव वयता न्ही. हांव दाळ करून दवरता. तूं बापूय आनी चेडो दाळ जेयात. हांव आनी आई नुस्तें खाता. दाखयता तुमकां करी. सो हें पळय करी कसलें खबर ना हितून सुंगटां. हा सुंगटाची हुमण सामकें वास बरो येता तेंचे करी. टेस्टी आसता तेंचे करी आं. हें आसा 50 रुपयाचें करी. आनी हांगासर हाडला भाजी. हें कसली भाजी हेजे मुळ्याची भाजी हाडला. आनी एक ताका फ्राय हाड म्हटलें.
बांगडा फ्राय. बांगडा कितले व्हडले आहा गे. पळय बांगडे फ्राय. सो जालें आमचें जेवण. 2 टायम पावले करी. सो केन्ना केन्ना आमी थंयच्यान हाडटा. केन्ना जेवण बी करूंक वाज येता थंयच्यान हाडटा. 50 रुपयाची करी हाडल्यार पुरो. केन्ना केन्ना मिक्स नुस्तें घालून करी करतात. केन्ना सुंगटाची हुमण, केन्ना केन्ना सुके सुंगटाची हुमण. न्ही गे फणस खा. दो थोडे दी. मागीर जेवचे टायम जालो. जेवचे टायमार तो येता. केन्ना खातलो. थोडे खा. ओके. आईच मम्मी हें करता खंय फणसाचे पोळे. ओके. जेयता आमी मागीर तुका दाखयता. ओके. पीठ तांदूळ बिंदूळ सगळे भिजत दवरूंक जाय. तुका दाखयता मागीर. ओके. चला. तो जस्ट जालें आमचें जेवण. सो आतां आमी करया फणसाचे पोळे. म्हणजे आतां करचे ना. प्रोसेस व्हडलो आहा तो. सो आतां आमकां न्ही तांदूळ न्ही भिजत दवरूंक जाय. सो तुमकां दाखयता हांगासर कितले तांदूळ घेतला. आनी हांगासर न्ही रेशन तांदूळ घेतला. रेशन तांदूळ तितून करतले. ओके. दाखयता तुमकां कितले घेतले ते. सो हांगासर पळया तांदूळ घेतला. हे घेतला आमी हे पळय रेशन तांदूळ. हे रेशन तांदूळ. आनी हो मेजरमेंट कप आसा पळय 2 कप घेतला. सो हांगासर 2 कप तांदूळ घेतला रेशन तांदूळ. हेका आतां बरें वॉश करया. सो हेका पळयात हेका न्ही बरें 1-2-3 वेळांनी बरें हेका वॉश करून घेतला. आनी हांगा न्ही उदक घालून दवरला. आतां हें न्ही आमकां एक 6 आवर्स न्ही दवरूंक जाय सूक जावपाक. ओके. तो 6 वरां दवरतलें हांव. सो हांगासर पळयात 6 आवर जाल्ले आसा. बरें हें तांदूळ न्ही बरें सूक जाला. आतां हें उदक न्ही आमकां काडून घेवंक जाय. तो हांगासर पळयात जॅकफ्रूट बी काडून घेतला. आतां हांगासर न्ही आमी 2 कप तांदूळ घातला जाल्यार 2 कप न्ही आमकां हें घेवंक जाय जॅकफ्रूट. ओके. इफ तुमी 1 कप तांदूळ घालता जाल्यार 1 कप जॅकफ्रूट घेया. सो हें आसा 2 कप जॅकफ्रूट बियो काडून घेतला. आनी हांगासर घेतला एक 1/4 कप 1/4 मगे 1/3 कप. 1/3 कप घेतला. हांगासर सोय घेतला. आनी हांगासर न्ही हे पळय हे वाटी भरून ना थोडेशे अर्दे गोड घेतला. ओके. आतां न्ही एक मिक्सर जारांनी तांदूळ ट्रान्सफर केला. घाल. सो आतां हितून घालता सोय. घाल. सो हांगासर हे 1/3 कप न्ही 2दा उदक घातला. ओके. एक 1/2 कप तुमी उदक घालात. आतां हें न्ही आमकां पयलीं बरें वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. हांगासर पळयात आमकां न्ही हे पळय फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. ओके. हें पेस्ट जाल्लेलें आसा फायन. ओके. आतां कितें गे आतां एक आयदनान ट्रान्सफर करता. आतां सेम जारान न्ही फणस घालपाचे गरे. मागीर गोड घाल. थोडेशें उदक घालात. आनी हेका न्ही बरें फायन पेस्ट करून घेयात. सो हें पळयात फायन पेस्ट जाल्लें आसा. आतां हेका न्ही हितून ट्रान्सफर करूंक जाय. सो मिक्सराक लागलेलें न्ही थोडेशें उदक घालून दवरला. सो हें आतां न्ही बरें आमकां मिक्स करून घेवंक जाय. घाल. सो बरें हेका न्ही मिक्स करून घेयात. पोळे न्ही एकदम बरें लागता. पूण चटणी करता गे. एक्चुअली न्ही चटणी करप ना. एक बरें स्वीट पोळे हे. इफ तुमकां चटणी वांगडा खावंक जाय जाल्यार गोड घालनाकात न्ही गे. हां आयक गे. इफ कितें इफ तुमकां चटणी जाय जाल्यार गोड घालनाका न्ही. इफ तुमकां चटणी वांगडा खावंक जाय जाल्यार गोड घालनाकात. फक्त फणसाचे गरेच घालात. सो हांव आतां चटणी बीन करचें ना. हयच खावपाचें कित्याक हांवें ऑलरेडी गोड घातला आनी स्वीट पोळे हो आयलो मिक्स करपाक. सारकें मिक्स कर मरे. हां सारकें मिक्स कर. उडीशीत बीन. हां बरें जालें. बरें मिक्स कर. सो हेका न्ही दुसऱ्या आयदनान ट्रान्सफर करता की बरें तेका फर्मेंट करून दवरूंक जाय न्ही. ते बरें फुलतले सगळें भायर येतले. सो म्हटलें हेतून दवरया. सो बरें तेका मिक्स करून घेयात. आनी उदक बी घालना म्हणटा मम्मी. जस्ट हितून 1/2 कप उदक घातलां. तुमकां दाखोवपाक विसरलें हांव. 1/2 कप उदक घातलां. पुरो म्हणटा ती. हें परफेक्ट आहा. ओके. आतां आमकां हें फर्मेंट करपाक दवरूंक जाय 8 आवर्स. 8 आवर्स आमकां दवरूंक जाय फर्मेंट जावपाक. ओके. हेका धांपोवन दवरता आनी डायरेक्ट तुमकां हांव सकाळीं मेळटा पोळे करता तेन्ना. ओके. आतां मीठ बी घालप ना न्ही गे. मीठ आतां घालप ना. फाल्यां सकाळीं फर्मेंट जातले पळय पोळे करतले पळय तेन्ना ताका मीठ घालप. ओके. जालें न्ही गे. टेस्ट करून पळयता. स्वीट जाला. ओके. स्वीट जाला. चटणी बी करचें ना. हांव हेच खावपाचें हें पोळे. तूप घालून खावपाचें खंय. ओके. चला दवरता हांव फर्मेंट जावपाक 8 आवर्स. सो
सो हांवें न्ही हें ओवरनायट दवरलेलें म्हणजे फर्मेंट जावपाक 8 hours खूब जालें. ओके दाखयता तुमकां हें पळयात आनी बॅटर पळयात बरें हांगा फुल्लेलें आसा. हें पळयात बरें फुल्ला. सो पळयात बरें फुल्लेलें आसा. हें पळयात आनी पयलीं ताका न्ही बरें मिक्स करून घेयात. आतां आमकां मीठ बीन घालूंक जाय. ओके पयलीं ताका बरें मिक्स करून घेयात. तो बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां घालता मीठ चवीनुसार घाल. बरें ताका मिक्स करून घेयात. पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा आनी हांगासर न्ही आमचें बॅटर पळयात रेडी आसा. ओके ताका आतां आमी फ्राय करया. हांगासर न्ही हांवें कायल दवरला. सो आतां आमी फ्राय करया. उदक घालून अशें ताका पुसून घेयात. आतां घालया आमी बॅटर. चड ताका पातळ करचें ना. मातशें थीक दवरतलें. तुमकां जाल्यार तुमी ऑयल तूप बीन घालूं शकता. हांव कांय घालचें ना आनी अशें पळय ताका न्ही बबल्स येता. ओके धांपोवन न्ही आमकां करूंक जाय. तसो काडून घेता. हे पळयात अशें बबल्स येयला. ताका आतां आमी टर्न करया. बरें भाजलेलें आहा. हें जाल्लें आसा. ओके हेका आतां काडून घेता. तुमकां जाल्यार तुमी ऑयल बीन तुमी घालूं शकता. हांवें कांय घालूंक ना. हें पळयात रेडी फणसाचें पोळें रेडी आहा. सो हांगासर पळयात इतलें हांवें भाजून घेतलां आनी सामकें मोव जालां आनी ऑयल फ्री. ऑयल बी हांवें कांयच घालूंक ना आनी तुमकां जाल्यार तुमी चटणी वांगडा खावं शकता. हें पळयात बरें सॉफ्ट जालां. ओके तुमकां एक खावून सांगता हांव कशें जालें तें. सो आतां न्ही तुमकां एक पोळो न्ही अशें पातळ करून फ्राय करून दाखयता. तुमकां जाल्यार तुमी पातळ करूं शकता नाजाल्यार दाट बी करूं शकता. हांवें पातळ करतलें. अशें तुमी पातळ करूं शकता. आनी ऑयल बीन कांय घालचें ना. तुमकां जाल्यार तुमी तूप बीन घालून करूं शकता. ताका आतां टर्न करून घेवया. इफ तुमकां आनीक पातळ आनीक अशें क्रिस्पी जाय न्ही जाल्यार एकूच दवलो घालात आनी ताका बरें पातळ करात. तो कोणाक क्रिस्पी बीन आवडटा न्ही तशें बी तुमी फ्राय करूं शकता. सो म्हाका न्ही अशें थीक आसता पळय तेंच खावंक बरें लागता. ओके जाल्लें आसा काडून घेता. म्हणजे आपल्या कापून करून घेता. खंय रा 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 इल्लें घाल. पातळ जाय दाट जाय. पातळ जाय आनी ताका अशें हें कर. क्रिस्पी जाय. अरे तुका दाखयता रा क्रिस्पी कशें करपाचें. अशें पातळ करपाचें पळय. हांव दाखयचें ना. आतां हें भायर येयल्या वयर येयल्या बरें आहा रे तुजें खूब पातळ केलें. सो हें ऋतुकाचें आहा. दाप 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 मरे पातळ तें कांय ना. सो हें पळय अशें न्ही हांगासर पळयात क्रिस्पी जाल्लें आसा. तुमकां जाल्यार इतलें पातळ तुमी करूं शकता. सो हें पळय जाल्लें आसा. ऋतिका हें नाका खंय घाल रे वा हाडटा. रा हें आसा रा हें घाल. पुरो 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 रे कितें केलें. हें ऋतिकाचें आं. तो हें पळोवपाक न्ही पॅनकेक दिसता. तुमी पॅनकेक कशें करता पळय तशें बी घालूं शकता. बारीक 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 बरें येता. पण आयज हांवें चटणी करूंक ना कित्याक हें पोळे आसा पळय खूब स्वीट आहा. गोड घातला न्ही चटणी करचें ना. इफ तुमकां चटणी वांगडा खावंक जाय जाल्यार गोड घालनाकात. चेपें करात मातशें. ओके ते स्वीट मागीर चटणी न्ही तें कॉम्बिनेशन बरें लागना. ताका लागून हांवें आयज चटणी बी करूं ना. हयच घातलें हांव तूप लावन नाल्यार अशें बी खावं शकता बरें लागता.
तू घे रे ऋत्विक. घे रे खाऊन सांग सगळ्यांना. गरम हा दवर थंय गरम हा. सो मम्मी दिता घे फणसाचे पोळे खाऊन सांग. तुवर मारून बसला यो रे बरं रे सांग तुवें. आनी कितें जॅम बीन जाय सॉस बीन जाय स्वीट आहा यो तुका येता आमचो बॉस. हो पळय सारको कॅमेरामॅन गो तुका सांबाळटा रे यो ओके. सो हें पळयात बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा आनी ऑयल बीन कांय घालूंक हांवें ऑयल फ्री आसा हें डोसा. सो हे शिवताक हांवें मातशें थीक केलां हांवें न्ही पातळ केलां. म्हाका न्ही पातळ आवडटा कित्याक बरें आंग क्रिस्पी आसता न्ही ताका लागून. सो खावून सांग तुमकां कशें जालें तें. खूब दिसांनी खूब वर्सांनी लास्ट इयर हाडलेले फणस पण आमी अशें पोळे बी करूं नासलें. एकदां करया म्हटल्यार बेस्ट जाला गोड घालून टेस्टी. शिवत खा जशें आमगे करता हांवें तुमकां शेअर केला. हितून कितें आनी कितें घालूंक जाय कितें कमी जास्त जाला म्हाका तुमी कमेंट करा. ओके हांवें अशेंच करता तेंच तुमकां हांवें शेअर केलां. म्हणजे तुमी म्हाका कमेंट करा बरे भशेन कितें घालूंक जाय बीन. पण ऑसम टेस्टी जाला तशें ना. हितून घालपाचें न्ही मुख्य प्रॉपर. हांवें एक मम्मी म्हणटा हें बी घालता खंय इलायची घालता खंय पण हांवें केन्ना इलायची म्हाका ती इलायची आवडत ना. हां आनी फ्राय करूं हाडटा ना तूं खा घे. सो आयज बड्डे आसा तीग जाणांचो बड्डे आसा. तो फर्स्ट नाव आसा प्रिया रिबेलो. तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमचे हेल्थ आनी कितें वीश आहा पळय सगळें पुराय करचें. ओके हांवें देवा कडेन मागता. वन्स अगेन हॅपी बड्डे प्रिया रिबेलो. तो नेक्स्ट आसा जॉलिस्टन कार्दोजो. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें आनी जे कितें वीश आहा पळय देवान सगळें पुराय करचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे जॉलिस्टन कार्दोजो. And next asa Joanita Remedios. So wishing you many many happy returns of the day dear. God bless you with good health happiness. देवा तुमचे हेल्थ आनी कितें वीश आहा पळय सगळें पुराय करचें आनी हेल्थ मेन हेल्थ म्हणजे देवान तुमचे बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जोआनिता रेमिडियस. म्हण रे हॅपी बर्थडे and many blessings to you. May God make all your wishes come true. Okay, तो once again हॅपी बर्थडे प्रिया जॉलिस्टन आणि जोआनिता. Yes. ओके तो चला थोडेशें नाव घेता आता. ओके व्लॉग एंड करता. ओके फणसाचे पोळे ट्राय करून पळयात. कितें कितें खंयच्या टायमार च्या जाय का खंयच्या टायमार हां खंयच्या टायमार ताका च्या जाय हांवें बसला हांगा. ओके थोडेशें नाव घेता आयज. नाव आसा प्रजिता गांवकर नेहा दिगवेकर रेखा शिरोडकर निनोश्का फर्नांडीस लीना सागर नाईक रोसा सतीश बेलसारे वंशिता नाईक आनी कितें अनास्तासिया आनी नाव आसा मातशें डिफिकल्ट आहा. तर नाव आसा अनास्तासिया कार्दोजो. जर चुकला जाल्यार सॉरी म्हणटा. ओके सो हें आसा आयचें नाव. ओके सो आयची रेसिपी तुमी ट्राय करात. कितें चुकला बी जाल्यार प्लीज कमेंट करा म्हाका. ओके सो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. सो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर बाय. अरे ऋत्विक पयर चड्डी घालून बसलेलो गरमी येता म्हणून आयज शर्ट काढून बसला. हांगा यो ताका आसूं तर गरमी येता ताका. Bye. I love you, friend. Please see you, comment, and subscribe to my channel. God bless you all. Bye.